नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. 16तले 13 काँग्रेस आमदारांक दिसता दिग्विजय सिंगाक लागून गोंयांतल्यान सत्ता हातांतल्यान गेली. एकटो मेरेर दोग जाण दितात लुइजिनाक दोश. प्रोटेम स्पीकराक आमदाराचो राजीनामो स्वीकारपाचो अधिकार आसा काय ना हाचेर खलबतां. काँग्रेस घेता कायदे तज्ञांचो सल्लो. विश्वजिताचेर अपात्रता याचिका घालपाची तयारी. मडगांवच्या प्रोटेस्ट रॅलीत बीजेपीचेर फोग. विजय बीजेपी सरकारांत गेलो म्हण ताजी खरडपट्टी. राजकारणी एक्टिव्हिस्टांचो सरकाराचेर फार. वेळी चर्च पुलीस अटॅक केस कोर्टात फुडें वचची ना. सरकार आरोप घेतलो फाटी. विजय सरदेसायाचे वेळीकारांक उतर. गोवा डेअरीच्या बुथांचेर आतां कंप्लेन रजिस्टर बुकां. लोकांक बरें दूध दिवपाचो गोवा डेअरीचो हावेस. चंदीगड आड गोंय मॅच बादाबाद. लास्ट लीग मॅचीत ड्रॉ लेगीत जाल्यार येजमान पावतले संतोष ट्रॉफी सेमीफायनलीत. काँग्रेस सरकार करूंक कित्याक चुकली हाचेरय काँग्रेसी मदीं मतभेद आसात. पयलींच एक आमदार सोडून गेलो. काँग्रेस प्रभारी दिल्लीत गेलो आनी ताणें युती करूंक ना म्हण गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर ट्वीट वॉर केलें. गोंयचे 13 आमदार म्हणटात केंद्रीय फुडारी चुकले जाल्यार दोग जाणांक दिसता राज्यांतले फुडारी चुकले. एक ज्येष्ठ आमदार मेरेर रावला. 17 आमदार जिखून पासून काँग्रेस सरकार घडोवंक शकली ना. काँग्रेसीन वेळ वगडायल्या उपरांत एक आमदारय वगडायलो. आता काँग्रेसीच्या हे परिस्थितीक कोण जबाबदार तेय थारना. वट्ट 17 आमदार जिखिल्ले तातूंतलो केंद्रीय फुडाऱ्यांचेर तिडक काडून एकलो भायर सरलो. विश्वजीत राणे भायर सरल्या उपरांत उरले 16. तातूंतले 13 जाण केंद्रीय फुडाऱ्यांची चूक म्हणटात. फक्त 2 जाण लुइजीन दोशी म्हणटा. एक आमदार मेरेर रावला. सकाळ फुडें जेन्ना 10 जाली 11 जाली आमचें डिसिजन जायना. 12 वरांचेर 1 वरांचेर हे सांगपाक लागले आमी सिक्रेट बॅलट घेतात. आनी ते सिक्रेट बॅलट कितें जालें म्हणटा तें 6 वरां सुद्दां खबर ना. 7 वरां सुद्दां आनी 7 वरांचेर जेन्ना विजय सरदेसाय बी सगळे सिद्धार्थ गोवा राजभवनाचेर पावले तेन्ना आमचे नेत्याचे दोळे उगडले. मागीर ते म्हाका ताणें आपोवन गेलो. आरे म्हणपाक लागलो विजयाक पळय. हांव म्हणलें विजय म्हजें बोस सांगता म्हाका ते म्हणलें आमदार हे म्हणलें स्वताचें डिसिजन घेवपाची गरज आशिल्ली म्हणजे तुमी म्हणलें डिसिजन घेवपाचें त्या टायमार ज्या टायमार तुमकां ताणें सांगलें त्या टायमार तुमी डिसिजन घेतलें ना. आतां ताचे परिणाम भोगपाची तयारी दवरा. आनी अशा पद्दतीन जो घास लोकांनी काँग्रेसच्या तोंडात घालो तो घास या दिल्लीच्या लिडरशिपीन काढून बीजेपीच्या तोंडात घालो. I don't know. Go ask those leaders what is happening. No, but whether it has been decided. Nothing is decided. Nothing. So finally, what? Finally, BJP is coming to power again, and we are going to be in the opposition. But go speak Who to should them. be blamed for this? Then the senior leaders go ask them. Come. And we told them we worked so hard to win, and now nothing. And we had such a good chance to form the government, but we lost it. We lost it because of these leaders from Delhi, and we speak to them. Correct. Yes, correct. Correct. इतले मजगती सरकार स्थिर उरतले काय ना ताचेर रवी नायकान दुबाव उक्तायला. आता कसं कित्याक लागून कारण लागून विश्वजीत भायर गेलो ते म्हाका कांय खबर ना. कित्याक रिजन कितें तेंचे भितर दोगांचे भितर कितें जालां तें आमकां कांय खबर ना. दिग्विजय सिंग आनी तो पूण आमी आमचे मुखार हें तेंगेलें कांय जालें ना. पूण हें जावपाक जायनाशिल्लें कारण हे जे लोक जे वोट दितात हे आमकां 5 वर्सां खातीर वोटर वोट करतात आमकां निवडून हाडटात 5 वर्सां खातीर. आनी ते 5 वर्सां पर्यंत आमी रावपाक जाय आनी कार्य करीत रावपाक जाय. ऑपोजिशन ऑर रुलींग. कोण तरी ऑपोजिशन आवडटा कोण तरी रुलींग आवडटा. आनी कितले ते पडटा रुलींगाक आनी कितले ते ऑपोजिशन आवडटा हें सांगपाक येना. कारण हें प्रत्येक आमदार जे आसा आमदार जे आसा आतां सपोज हे सरकार आसा हे सरकार परफॉर्मन्स बरें जालें ना
ह्या सरकाराची आता जो नवीन सरकार जाला पर्रीकर गव्हर्मेंट त्याची परफॉर्मन्स बरी जाली ना जाल्यार मदीं कितें चेंज जावंक शकता. सामकेंच अशें हें ना, परफॉर्मन्साचें आसता सगळ्याचें. म्हण ताका लागून कोणेच हें जावंक जायना, अशें खेचून वचपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विश्वजीत राणे व्हीप आसतनाय विश्वासमता वेळार हाजीर रावलो ना. उपरांत आमदारकीच सोडली. शॉकात जाल्ली काँग्रेस आतां कायदेशीर कारवायेचो मार्ग सोदता. कायदे तज्ञाचे सल्ले घेवपाची प्रक्रिया काँग्रेसीन सुरू केल्या. अभिषेक मनु सिंघवी आनी कपिल सिब्बला कडेनय काँग्रेस फुडाऱ्यांचे उलोवप जाला. कांय काँग्रेस फुडारी म्हणटात प्रोटेम स्पीकराक आमदाराचो राजीनामो स्वीकारपाचो अधिकार ना, जाल्यार कायदे तज्ञ म्हणटात तसो अधिकार खंय आसा. विश्वजीत राणेन बहुमत परीक्षे वेळार काँग्रेसीक फेल केली. ताणें पयलीं सभाघर सोडलें आनी उपरांत आमदारकी. कितलोसोच वेळ खंय काँग्रेसीक विश्वजीत खंय गेलो, कित्याक गेलो तें कांयच खबर नासली. विश्वजितान आमदारकी सोडटात विश्वजिताची फुडली वाट बंद करूंक काँग्रेसीन कायदेशीर मार्ग सोदपाक सुरवात केल्या. पर्रीकार सरकारान बहुमत सिद्ध करपा खातीर अधिवेशन दवरिल्लें. काँग्रेसीन त्या खातीर आमदारांक व्हीप काडिल्ली. ताचेर सगळ्या काँग्रेस आमदारांनी सय केल्ली. विश्वजीत राणेनय सय करतना ताचेर तारीख आनी सकाळची 11 वरां म्हूण बरयल्लें. विश्वजितान व्हीप मोडिल्ल्यान ताचेर कारवाय करपाचो काँग्रेसीन विचार केल्लो खरो, मात ताणें आमदारकीय सोडली. हे परिस्थितीत काँग्रेस कायद्याचे सगळे गजाली पळोवन कारवाय करूंक सोदता. A pro tem speaker has all the powers of a speaker. So you have also heard the famous words that there is a caretaker chief minister. But there is nothing like this in the constitution written as a caretaker chief minister. He is a chief minister for all purposes. So a speaker who is a pro tem speaker is a speaker for all purposes. And therefore this speaker has all the power to decide even as to a question of disqualification or even accept a resignation, which you would have to do in accordance with law. Registration of the whip. This is something which I have never come across. In my view, there is nothing about registration of a whip because it is not provided in the 10th schedule, and I have not seen anywhere in the rules where there is a requirement to register a whip with the speaker or with the house. A whip is a direction which goes to the MLA concerned, and it is no business of the house unless there is a question which arises whether there is violation of the whip. Then in that case the political party can show the whip, because the political party also has 15 days to condone if there is a breach in defiance of the whip. So this contention that a political party has to register the whip has no place either under the constitution or under any rules. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण काँग्रेस खंय ह्या विशयाचेर सभापती कडेन वचन आसतना कोर्टात वचपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी लोकशायेचो खून केला म्हण ताचो निषेध करपा खातीर शेनवारा मडगांवां प्रोटेस्ट रॅली जाली. ह्या रॅलीत उलोवप्यांनी बीजेपीची बरीच तासनपट्टी केली. कांय वक्ते पर्रीकारा वटेन गेल्ल्या विजय सरदेसायाचेरय पिकार जाले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान इलेक्शन घेवन जिखून दाखोवचें अशी चॅलेंजय कांय उलोवप्यांनी मनोहर पर्रीकाराक केली. When Nitin Gadkari arrived from Delhi with all those bags of money, they spent the whole night counting the money, and on the 12th morning, the whole day, Vijay Sardesai kept his phones off. Now, what is their letter of support to BJP? Their letter of support to BJP is, we support BJP subject to Manohar Parrikar becoming Chief Minister of Goa. So it is very simple. They could have given Congress letter. We support Congress party subject to Luigi Falero not becoming Chief Minister of Goa. It's very simple. चर्चिल आले म्हणून तिकडे गेलो पारिकाराकडे दिली घातली आणि म्हणून सांगले माझो सपोर्ट तुका असा आणि कोण 6 तारखेर असेंब्ली वोट ऑफ भ्रष्टाचार तो उभो रावलो. आमच्या पार्टीन त्याका कसले डायरेक्शन दिवन नासलेले. सरकार कमिशन सांगता जेन्ना फ्रॅक्चर मॅन्डेट आसा
कोणाकूच मेजॉरिटी मेळना तेन्ना जे प्री पोल अलायन्स जे आसात तांकां जर पयलीं हायेस्ट तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां पयलीं आपोवपाक जाय. त्या काउंटान सुद्दां काँग्रेस आनी रोहन खंवटे आमी सगळ्यांत चड जाता. त्या काउंटान आमकां पयलीं आपोवपाक जाय आशिल्लें, आमकां तेणे आपयलें ना. तेजो सेकंड स्टेप आसा कारण तेणी स्टेप्स दिल्ले आसा. घेऊया एक ब्रेक.